2014च्या तुळेंत गोंयांत येवपी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो सामकोच पडला. 2014त 60 लाख विदेशी पर्यटक गोंयांत आयिल्ले. 2023त फक्त 15 लाख. कोविडांत 5 लाख पाविल्ले. Still numbers will be below COVID, but there'll be a healthy growth compared to the year ended December 2023. The domestic market will continue to grow. Flight and hotel prices have corrected. So net it's going to be a very good year. Certain stress will be faced in the MICE and wedding segment, but still Goa continues to be a great destination which offers incredible value in terms of accommodation. मजगती स्टँडर्ड टुरिस्ट ना म्हणून शेकवाल्यांचेर जावं. Proper system आमी follow करना. I mean, we have to think how to get high quality spending people. हे तो चिंतलेले सरकारान जाल्यार ती सगळे सारखे जातले. तुम्ही फक्त चिंता वचून भायर वचून प्रमोट करून कितें दाखोवपाक हाडटा. हे बरबाद जालेले रस्ते, मेळ बिची. आतां फाटल्या दिसांनी पळय इवन बिचार शेकांची गार्बेज कलेक्ट जायनासली. गोंयांत मोपाचो विमानतळ जालो थंयच्यान मोपा आनी दाबोळे धरून फकत 2 लाख विदेशी टुरिस्ट गोंयांत वाडले. मात देशी टुरिस्टूय डबल जाल्यात. देशी पर्यटकांचो खंय तसो फायदो ना. जे गांव हांगसर कर्नाटका केरला हितून गुजराताक येता आपले दाव वेजिटेबल आनी सगळे घेवन येता. तिथं सायडीक वचून रांदता जी येता चल्ली. सो नो टॅक्स हे आमी आमच्या कलांगूट सरपंचान वचून प्रपोज केलें दॅट वी वूड पुट एंट्री टॅक्स फॉर कलांगूट, बट इट डज नॉट फिट इन द लॉ. हे फॉरेन ट्युरिस्टाक आमी जेन्ना आपयता हिंगा अतिथी देवो भव म्हणटा खाली तोंडानूच म्हणटा. अतिथी देवो भव खंय आहा हिंगा. सो ते परत जो तर लॉस्ट ग्लोरी म्हणटा टू ब्रिंग बॅक इज अ हरकुलन टास्क. आनी रोहन कवंटे आनी तेजी आख्खी टीम आनी आमी सगळे आमदार ताका हेल्प करपाक जाय. हे सगळे वस्तू जाग्यार घालपाक. कोण मलेशिया वाय बिकॉज देर आर बेटर फॅसिलिटीज ओवर देर. द बीचीज वीच आर देर आर तूं आतां फॉरेन ट्युरिस्ट वचून बीचार बसलो जाल्यार डायरेक्ट थिंगा येता 10 जाण इंडियन ट्युरिस्ट म्हणटा आय वॉन्ट टू क्लिक पिक्चर विथ यू. जबरदस्ती सांगता तांकां आय वॉन्ट टू क्लिक. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी.